सुरुवात करता दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो घडामोडी घडल्यो त्याचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं या गौरीच्या कडेन। आयज आषाढी एकादीस सगळ्यांनी आषाढी एकादस सगळ्यांनी भक्ती भावनेन मनयल्ली आसा पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी। सांखळी विठ्ठलापूर हांगासर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वचून विठ्ठलाचो अभिषेक केलो। त्याच बरोबर आपल्या घरकान्नी सयत ताणें विठ्ठलाचें दर्शन घेतलें। मंत्री विश्वजीत राणेन सुद्दां विठ्ठलापूर सांखळे हांगासर विठ्ठलाक अभिषेक केलो। वेगवेगळ्या वाठारांनी जशें की ताळगांव दुर्गावाडी लेगीत सगळे भाविकांनी सकाळच्यान आपली उपस्थिती लावन मनोभावे विठ्ठलाची आराधना आणि पूजा त्याच बरोबर अभिषेक केलेलो आसा। तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांत जी एकादस कशा पद्दतीन लोकांनी मनयल्ली आसा ती आयच्या बातम्यान तुमकां ही न्यूज पळोवपाक मेळटली। तर वेगवेगळ्या वाठारांनी आयज आषाढी एकादशी व्हडा उमेदीन मनयली। फुडली अपडेट घेवपा खातीर ह्या डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। तुमकां खबर आसतलें सोलर फेरीबोट सरकारान हाडिल्ली आनी ही सोलर फेरीबोट आहा ती वापरात येवंक नासली आनी कितलेशेच म्हयने ती तशीच पडून आसा। पूण आतां ही सोलर फेरीबोट आहा ती वापरात येतली। न्हंय येरादारी खात्यान ही फेरीबोट एका वर्सा खातीर लिजार दिल्ली आसा आनी दर म्हयन्याक न्हंय येरादारी खात्याक जे कंपनीन ही फेरीबोट घेतल्या तिचे कडल्यान सुमार 1.5 लाख रुपये येतले आनी वर्साक एकूण 16.5 लाखांची येणावळ येरादारी न्हंय खात्याच्या खात्यात जमा जातली। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी अशी की राजधानी पणजेन जे स्पा आसात तांचो वांकडो हिसबा भायर वाडला आनी राजधानी पणजेंतल्या प्रत्येक दर एका कोनशार एक स्पा आशिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। हे स्पा फकत नांवाक आसात। ह्या स्पांच्या फाटल्यान नाका जाल्ले धंदे चलतात अशे तरेचो गंभीर आरोप उत्पल परिकार आणि आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार हांणी केल्लो आसा। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। तर राजधानी पणजेत जे स्पा आसा ताचो आंकडो वाडलेलो आसा आनी त्या स्पानी इल्लीगल धंदे आसा ते चलतात आनी असो आरोप जो उत्पल पर्रीकर आनी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केलेलो आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या कुर्जुवेकरा कडेन। दिवचल पोलीस स्टेशनाच्या म्हणजे त्या एरियेन बेकायदेशीर रावपी झरिना ओफ्री आनी आंतानीन कार्पेको ह्या दोगांय रशियेच्या जी तांकां रशियन आसा तांकां सद्या अटॅक केले आसा। सुमार तांकां 14 दिसाची कस्टडी दिल्ली आसा न्यायालयान। ती हांगा बेकायदेशीर रावताली देखून दिवचल पुलिसांनी कारवाय केलेली आसा। आनी दुसरी जी बातमी ती म्हणजे अशी लोलये पैंगीण गांवच्या पठाराचेर येवपी वेगवेगळे जे प्रकल्प आसा इको टुरिजम मागीर IIT मागीर उद्देगीक वस्तू आनी तशें फिल्म सिटी ह्या सगळ्याक थंयसरले जे थळावे आसा तेंच्यांनी न्हयकार दिल्लो आसा आनी तांकां हे प्रकल्प नाकात अशें म्हणिल्लें आसा। लेकीन थंयसरली जी लोलये आनी पैंगीणची जी कोमनीदाद आसा ती हे प्रकल्प हाडपाक सोदता। जाणून बुजून लोकांक नाका तरी हे प्रकल्प हाडपाक सोदता अशें तेजे थळाव्याचें म्हणणें आसा। आनी तांच्यांनी अशें म्हटलां की समज हेजेर आमदारान कांयच एक्शन घेवंक ना आनी प्लस तेणें ह्या प्रकरणांतल्या आमदारान समज पांय फाटीं घेवंक ना जाल्यार ते खर कारवाय एक्शन घेतले ते म्हणजे की ते तेंच्यांनी सांगलां की ते कायदेशीर कारवाय करतले अशें तेंच्यांनी सांगलां। ना जाल्यार ते रस्त्यार देंवता अशें तेंच्यांनी शिटकावून दिली आसा। ह्यो दोनूय बातमी तुवें सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात।
तर बिचोले 2 रशियन नागरीक जी आसा ती बेकायदेशीरपणान रावताली तांकां बिचोले पुलिशेन काल अरेस्ट केल्ले आसा आनी तांकां 14 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या संजना कडेन. सगळ्यात पयलीं आषाढी एकादशीची सगळ्यांक उनोनीत परबी. आषाढी एकादशी बरोबर आयज मुस्लीम भावांनी जगभर मोहरम पाळ्ळो. ह्या निमतान मुस्लीम भावांनी सरबत वांटून शहीद जाल्ल्या मोहम्मद पैगंबर हांच्या नातवांची याद करून एकचाराचो संदेश दिलो. मोहरम हो इस्लामीक कॅलेंडरांतल्या म्हणजे पयल्या म्हयन्याचें नांव. ह्या म्हयन्यांत इस्लामाच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता. मोहरम म्हयन्यांत हजरत मोहम्मद पैगंबर हांचे नातू हसेन आनी हुसेन हे दोगूय करबला हांगा शहीद जाल्ले. तांचे यादी निमतान मुस्लीम भाव ह्या दिसा दुख्ख उक्तायतात आनी तशेंच सगळ्या गोंयभर तशेंच जगभर हो मोहरम पाळिल्लो आसा. ही सविस्तर साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार जी बेळगांव सावन भाजी येता ती भाजी फाटल्या वर्सा सुमार 23,000 टन बेळगांवच्यान भाजी हाडिल्ली आनी ताका सुमार सरकाराक 91 कोटी रुपया खर्च येयल्लो आसा. हो स्पेशल रिपोर्ट आहा तो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार जी फाटल्या 5 म्हयन्यां सावन गोवा डेअरीचे दूद उत्पादक आसा तांची जी आधारभूत रक्कम आसली ती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान मंजूर केल्या. ती आधारभूत रक्कम आसा 12 कोटी 70 लाख रुपया आनी येता ते 30 जुलया पयलीं दूद उत्पादकांच्या खात्यांत ही रक्कम जी आसा ती जमा जातली म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलेलें आसा. आतां तुमकां सब एडिटरांनी आनी एंकर्सांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी नक्की पळयात. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांव हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात.